बाळोक जेजूच्या फेस्ताक तयाराय जावन आदारून आसच्या 4थ्या दिसाच्या नोवेनाच्या मिसाक तुमकां सर्वांक स्वागत. जेजू थंय आसा संपूर्णता ताचे सारकें जावनशें आमचें आपोवणें आनी हें आपोवणें शेवटाक पावोवंक आमकां आदार आसा आमच्या कुटुंबां थावन आनी परिसरांत थावन म्हणलें आमी फाटल्या 2 दिसांनी नियाळ्ळा. आयच्या दिसा आमचो हो शेवट जोडोवंक आमचो समाज आमकां कसो आदार दिता म्हणल्या विशयाचेर आमी नियाळटले. त्या देखून आयचो विशय जावन आसा समाजांतले बरें घे न्याय नितीन वाडोवन ये. समाज म्हणल्यार आमी मनशांनी सांगाता येवन रचचें एक कुटाम मनयत. ह्या आमच्या समाजांत बरेंय आसा खोटेंय आसा. जर आमी आमचे बोवारी बरें वाडोवंक प्रयत्न करिना तर खोटे आमकां आनी आमच्या कुटुंबाक एक दीस खंडीत जावन ग्रास येतले. देखून आमच्या जिवितांत न्याय नितीन जियोवंक मात्र न्हय समाजांत नीत स्थापीत करूंक आमी झुजूंक आसा. नीती पासत दगदनी भोगतात ती कितली बागी सर्गींचे राज्य तांचे म्हणटा जेजू 8 बागींत. जेजून आपले बोवारी कितें बरें आसा कितें खरें आसा तें देखलें मात्र न्हय ताची प्रशंसा केली. हाचे बराबर जें कितें खोटें आसा तें ताणें खंडन केलें. तो निती खातीर झुजलो मात्र न्हय देवाच्या मोगाची आनी नितीची निशाणी जावन खुर्सार ताणें आपलो प्राणस अर्पिलो. एका क्रिस्ती बावरत्याचें आपोवणें हें जावन आसा. आपणा खातीर न्हय बगार हेरां पासून जियोवचें समाजांत बरें स्थापीत करचें एक खमीर जावचें. जेन्ना आमी पेल्या पासून जियेता अन्याय विरोध झुजता तेन्ना आमी क्रिस्ताच्या व्यक्तित्वांत भागीदार जाता. तर मोगाच्या न्हू समाजांतले बरें घेवन न्याय नितीन वाडोवंक जाय आसची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. तशेंच प्रत्येक रितीन सर्व धार्मीक भाव आनी भयणी पासत मागोवंक आमी उगडास दवरया. धार्मिकांक बरेंपण आनी न्याय नितीचे नमुनो जावंक आपोवणें दिल्लो तोच सुमी जेजू क्रिस्त तांकां हें गूण पाळोवंक जाय आसची मजत लाभोवं दी म्हूण मागया. आतां आमी उबी रावन प्रवेश गिता सवे मिसाच्या बलिदानाक सुरवात मागया. Mukasivicha spiritan buru Ayam bitung sumya imbolitan Bandau penaja swadikik mota Zumbiang hursun tuka gilkarada Jesu tuje jiwa Sergice povitkan दैविक तुझे पोषण दादूस करता जीवन जेजू तुझे मरण जीविताचे कारण आमार पुनर्जीवन पूर्वशाचे बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या समय जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. देव बरो दीस दिवंक भयणी भावांनो. आज नोवेनाचो 4थो दीस आनी आयच्या दिसा आमी समाजांतलें बरें घे न्याय नितीन वाडोवन ये म्हणल्या विशीं आमी थोडो नियाळ करता. आमी एक सवाल विचारलें जाल्यार समाजान म्हाका कितें केलां समाज कितें आमकां शिकयता हाचे विशयान जायतें बरें जायतें वायटय आमकां पळोवंक मेळटा. पूण जेजू आमकां बरी उतरां आयच्या दिसा उलयता
ती आमच्या जिवितांत घालूंक जाय आनी आमी आमच्या सालत्या जिवितांत ते पाळून आमी हेरांक शिकोवंक जाय. तर हें जिवीत आमी जियेतना जायते फावटी आमी चुकता आमच्या अस्कतकाये लागून. देवा लागीं बोगसने मागून ह्या मिसांत आमी वांटो घेवया आनी देवा लागीं बोगसने मागुया. देवाच्या काकुलती मारून सगळे आमी सांगता म्हणया. हांव पातकी सर्वदा देवाक आनी तुमकां भावयेन म्हजो हांव सांगता. मनांचे दम तणाव सरून वायट धरून आनी बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसो बगेन सदांच आमकां बरी सगळ्या देवतां भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनत घेवन प्रार्थना मागता. सर्वपदता देव आमची काकूल करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता फावो. Sumia kagut, sumia kagut, Krishna kagut, Krishna kagut, sumia kagut, sumia kagut. Mahima, mahima, mahima deva vursuki ani shakti tacha ichaso sari. Service purativa, Sirkicharaya, Sirpudveka, Deva Bapa, Ami Tuka Namaskar Kartam, Ami Tuka Dilvastam, Tuja Tu Vibhava Pasun, Ami Tuka Wakanta, Sumia Jesu Krista, Bapaच्या एकल्या स्पुता. Sumia देवा देवाचे शिल्ये, तू संसाराचे पाप करता आमची काकूत कर, आमची काकूत कर. तू बापाच्या उजव्यात बसलाय, आमची मागणी मानून घे. कित्याक पवित्रत्म्या सांगातली देवा बापाचे महिमे. जेजू क्रिस्ता, जेजू क्रिस्ता, एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन, 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 आमेन. प्रार्थुया. ह्या वेळार आमकां हांगासर जायती ते सवां इरादे आयिल्ले आसात. ह्या इराद्या पासत आमी मागता. सर पदवीदार आनी ससनाच्या देवा, जॉर्दन नदीन जेजून स्नान घेतलें, पवित्र आत्मा ताचेर देवलो आनी तो तुजो अपुरबाय सपूत म्हूण तुवें सभे मुखार परगटलें. उदकान आनी पवित्र आत्म्या नव्यान जल्मल्ल्या आनी तुवें आपणायलेल्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या मोगान ती रावोंक कृपा दी.
या आमी मागता आमच्या समेत तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. सिराकाच्या पुस्तकांतलें वाचप. मोगाळ उतरां इश्टांची संख्या वाडयतात. मायपाशी जीब इश्टागतीचे प्रणाम सोडयता. तुजे वळखीचे मनीस जायते आसूं पूण तुका भूत दिवंक हजारां मदल्या एकल्याक विंचून काड. तूं इश्ट जोडोंक सोदताय जाल्यार पयलें ताची परिक्षा कर आनी ताचेर विश्वास दवरूंक दवरवड नाका. कित्याक कोण मनीस आपल्या फायद्याक लागून इश्ट जाता पूण तुज्या आकांताच्या दिसा तुजें सवें तो आसचो ना. कोण मनीस इश्ट आसलो तो दुस्मान जाता आनी तुका लजे घालूंक तुमचें झगडें प्रगट करता. कोण मनीस तुज्या मेजार बसोंक इश्ट जाता पूण तुज्या आकांताच्या दिसा तुजें सवें तो आसचो ना. तुज्या सुखान तो आपुणूच तो म्हणून लेखतालो आनी तुज्या साकरांक फरमायतालो. पूण तुजेर विघ्न येत जाल्यार तो तुजे विरोध रावतालो आनी तुजे मुखलो लिपतालो. तुज्या दुस्मानांतल्यान पयस राव आनी तुज्या इश्टा विशीं सत्राय घे. एक मनीस इश्ट एक घट हासरो. जाका तो मेळटा ताका एक दिर्वेंस मेळटा. विश्वासी इश्टा इतली मोलादीक वस्तू दुसरी ना. तांचें मोल करूंक जायना. एक विश्वासी इश्ट जिविताचें वखद. सरेस्पराची भिरांत आसल्यांक तो मेळटा. जो सरेस्पराक भियेता तो खरो इश्ट करता. कित्याक जसो आपूण तसो ताचो इश्ट. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. सर्वेस पुराक बियेता ती सुभागी, ती सुभागी. सोम्या बियेतात आनी ताचे वाटेन चलतात ती सुभागी. तुज्या हाताच्या कश्टांचे ताका खावंक मेळटले. तूं सुखेस्तानी तुजे सगळे नंद्यान जातले. तुझ्या घराच्या भितरल्या कुडान तुझी पतीन फळादायक दाखवली बरी आसतली. सर्वेस पुराक बियेता ती सुभागी, ती सुभागी. सर्वेस्पराचे भेंबिरान असलेल्या कसले भाग फावो जातले. सियोनांतलो सर्वेस्पर तुजेर आशीर्वाद घालूं. सगळ्या तुझ्या जिवितांत जेरुसलेमाचे सुबंपण पळोवंक तुका फावो सर्वेस पुराक बियेता ती सुभागी, ती सुभागी. सर्वेस पुराक बियेता ती सुभागी, ती सुभागी. Alleluia, Alleluia, Alleluia.
सर्ग उक्तो जाल्लो आनी मनशा पुताचेर देवदूत चडलेले देवलेले तुमी देखतेल्या. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवे असो. तुमचे सवे असो. सांजोवा परमने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. दुसऱ्या दिसा जेजून गलिलेयाक वेचे म्हूण निश्चित केलें. तवळ ताका फिलिप मेळ्ळो. म्हज्या फाटल्यान ये म्हणालो जेजू ताका. आंद्रे बेसायदाचो आनी पेद्रू आनी फिलिपी त्याच नगराचे. फिलिपाक नाथानाएल मेळ्ळो आनी फिलिपान ताका म्हळें, मोइसेसाच्या नियमशास्त्रांत आनी प्रवाद्याच्या पुस्तकांनी जाचे विशयांत बरोवन आसा तो आमकां मेळ्ळो. नाजरेताचो जेजू तो, जुजेचो पूत. नाथानाएलान जाप दिली, नाजरेताचो, थंय थावन कितें बरें येत? फिलीप ताका म्हणालो, ये आनी पळय. आपणाच अशीं येतल्यार नाथानाएलाक पळोवन जेजून म्हळें, पळया एक खरो इस्राएलकार, हाचे थंय कसलेंच कापट ना. नाथानाएलान जेजूक विचारलें, तुका कशी म्हजी वळख? जेजून ताका जाप दिवन म्हळें, फिलिपान तुका आपोवचे आदीं अंजुराच्या रुखां मळीं तूं आसतना हांवें तुका पळयलो. नाथानाएल ताका जाप दिवन म्हणालो, मेस्री, तूं देवाचो पूत. जेजून ताका म्हळें, अंजुराच्या रुखां मळांत हांवें तुका पळयलें म्हूण हांवें म्हळें देखून तूं सत म्हणटाय? हाचे प्रास वर्ती घडीत तूं देखतलोय. आनी उपरांत तो म्हणालो, सतस हांव तुमकां सांगता, सर्ग उक्तो जाल्लो आनी मनशा पुताचेर देवाचे दूत चडलेले देंवलेले तुमी देखतल्यात. देवाचे उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. बाळक जेजूते, प्रितीच्या भाव भयणीनो, आमी आज 4थ्या दिसाच्या बाळक जेजूच्या नोवेनांत आमी आसा. आमी पयल्या दिसा नोवेनांत जेजू संपूर्ण तिचे बिडार ह्या विशयांत सविस्तर रितीन आमी नियाळ केलो. दुसऱ्या दिसा कुटां म्हणलें मोगाचें पयलें शाळ वाडावळीचें. आनी तिसऱ्या दिसा नेकेत्राच्या उजवाडांत वळखुया मनशा पुताक ह्या विशयाचेर आमी नियाळ केलो. आज नोवेनाचो 4थो दीस. आयचो विशय जावन आसा समाजांतलें बरें घे, न्यायनितीन वाडोवन ये. प्रितीच्यानो, मनीस एक समाज जिवी. एकामेकाच्या सांगातपणा विने मनशाचें परिपूर्ण वाडावळ जावंक असाध्य. आनी हो मनीस एकामेकाचेर वंदून रावता आनी वंदून आसच्या बरी देवान मनशाक रचला. आमी केदाळां दिता आनी घेता तेन्ना आमचो संबंद वाडटा, मात्र न्हय हेरांच्या सांगातपणांत आमच्या बोगनाचें जिवीत फुलता. अशें म्हणटा आसतना एका दृश्टांताचो म्हाका उगडास येता. हो मनीस ताचें जिवीत कशें आसलें. 16 वर्सां जो आसतना खंय आपल्या बापायच्या पॅन्टांत आसले थोडे पयशे तो काडटालो
आनी आवयचे मंगळसूत्र विकून मेळ्ळ्या दुडवांत जायते वायट ताणें केलें. अशें आसता घरांत ताका भायर घालो, रस्त्यार भोंवंक लागलो, रस्त्यार कितें मेळटा तें खावंक लागलो आनी रेल्वे स्टेशनान न्हिदून गे अशें आसतना जायत्या वायटाक सांपडल्या उपरांत ताका पुलीस धरतात आनी जैलांत घालतात. जैलांत पुलिसाचे मार आनी थंयसर चाटे तो सोंसता आनी एक दीस तो निशेव करता, हांवें कित्याक अशें वायट केलां, हांवें कित्याक म्हज्या जिवितांत बरेंपण हांवें हाडूंक नजो अशें चिंतून जेजू लागीं तो मागणें करता आनी एक असो उजवाड ताच्या जिवितांत तो येता आनी ताचे आवय बापाय ताका जैलांत भायर हाडून येतात, ताका थोडे पयशे दितात आनी हो पयशे घेवन एक रिक्षा तो घेता आनी ऑटो तो घेवन मदर तेरेसान केल्लें तें काम हांवें कित्याक करनसो म्हणून तो रस्त्यार भोंवता, रस्त्यार मेळिल्ल्या मनशांक तो उखलता, ताचे गाय तो पुसता आनी घरां तो हाडटा आनी ताची सेवा तो करता. अशें करून ताचे घरदार ताच्या घरांची आवय बापाय ताका सांगतात, तूं पिसो जाला कित्याक ह्या लोकांक तूं आमच्या घरांत तूं हाडटाय. अशें तो थोडो वेळ मागणें करून आसतना ताका एक सुवात मेळटा, तो थंयसर तो तांकां दवरता, तांची तो सेवा करता. तो भाव दुसरो कोणूच न्हय, बेंगलोरांतलो नांवाडीक ऑटो राजा. आनी आतां पळोवंक जाल्यार 4 ताची सेंटर आसात, 800 लोकांची तो सेवा करता, जायतें तो बरेंपण करता. पळयात, हांवें आज तुमच्या लागीं एक प्रस्न विचारलें जाल्यार तुमी म्हाका जबाब दितल्यात की ह्या वगेस रावतल्यात. आमच्या समाजांत कितें बरें आसा, आमच्या समाजांत आमकां कितें बरें केलां. पळयात, 3 मिलियन वर्सांनी आमी एक नागरीक जियेत आसतना जायते आमी शिकल्या, जायत्यांनी आमकां शिकयलां आनी जायते आमकां समाज शिकोवंक पावला. पळयात, संवसाराचे थोडी नदर मारूंक जाल्यार आमकां थोडी नियम आसात, नैसर्गीक नियम आसात, सामाजीक नियम आसात आनी दैवीक नियम आसात. ही 3 नियमां आमकां दिल्यांत ह्या 3 परिणाम जावन मनशाचें कशें रचन जाता, कशें आमकां कितें बरें आनी कितें वायट म्हूण आमकां कळयता. दुसरें, मनशाचें चारित्रीक जिवीत समाजांत रुपीत जाता. आमच्या पुर्वजांनी आमकां चरित्र नियमां दिल्यांत, बरें कशें दिलां, देखून आमच्या समाजांत जायतें बरें आसा. ह्या दोनी नियमां प्रास भोव उत्तम नियम जावन आसा. दैवीक नियम, इगाज मातेचे नियम, हे सगळें समाजाचें बरेंपण. ह्या नियमाचो परिणाम जावन मनशाच्या जिवितांत एक शेगुणी जिवीत रुपी जाता. थोड्या वर्सांनी घडलेलें घडीत चेन्नईंत व्हडलें आवर आयलें आनी हांगासर हांवें पळयलें, गव्हर्मेंटान तांकां आदार दिवच्या फुडेंच भाव भयणां ग्रेस्त दुबळो जात कात लेकी नासतना रस्त्याक देवलीं, एकामेकाच्या आदाराक ती पावलीं. वय प्रितीच्या भयणी भावांनो, मनशापण आमकां चड आनी चड गरजेचें. हेरांच्या गरजांक पावोवंक आमी जायतें वावर करूंक आसा. प्रितीच्यानो, दैवीक जिवीत भावार्थाची स्वता आमकां शिकयता जाल्यार दैवी कृपा कितें तें आमकां ताच्या विशयांत चड आनी चड जणवाय दिता आनी तशेंच दैवीक प्रेरण आमकां जायतें उगडापण करता. आमी समाजांत पळयलें जाल्यार जायतें बरेंपण आसा, पूण हें पुरां बरेंपण करता तें पळोवंक
सर्वांक बरें मन आसूंक जाय. आज आमकांच आमी एक प्रश्न विचारुया, आमचें तें बरें मन आसा काय, आमचें तें बरो मनोभाव आसा काय. ह्या दिसांनी आमच्या समाजांत एक विकाळ वारें भोंवता, तें आमी समजूंक जाय आनी चड आनी चड आमी जागृत रावूंक जाय. तें म्हळ्यार अनुभोगवाद म्हणटा आमी इंग्लिशांत कन्झ्युमरिजम. हें वारें चड आनी चड आमच्या समाजांत वाळटा. ह्या तत्वा प्रमाणे आमी जायतें जियेल्लीं आसा. आपूण आपणाक देव समेस्तांक आपूण कितेंय करता, कितलेंय मेळोन दी, कितलेंय हांव पुंजयता, असलो मनोभाव आज समाजांत भितर सरला. अनेक आसा कल्चर ऑफ वेस्ट. व्हडले व्हडले संभ्रमाक आमी पळयलें जाल्यार लोन काडून गी काजारां करता, आमी जायतें वाडटा, जायतें करता, पूण जायतें हांगासर वेस्ट जाता. आमी पळोवंक जाल्यार जायतीं जाणां शॉपिंगाक वेता, थंयसर वेता, मेळ्ळें पूर हाडून आमी दास्तान करता आनी निमाणें तें जी वस्त आमी उसार करिनासतना ती आमची वेस्ट जाता. आनीक आसा कल्चर ऑफ इंडिफरन्स. म्हाका कित्याक पडलां तें घडटालें, मागीर हांव पळयता, असले चिंताप आज समाजांत भितर सरलां. ही तत्वां आमी समाजांत बांदून हाडली, आमी वगडायता आनी आपस्वार्थीपणाचे गुलाम आमी करता. आमी इतल्या वर्सांनी कितें जोडलां तें आमी एकाच मिनटांनी वगडावंक पावता. तर प्रितीच्या भयणी भावांनो, ह्या दिशेन देवाचें उतर कितें सांगता तें आमी पळोवया. एक मोठो गूण म्हळ्यार देवाचो नितीवंतपण. किर्तनकार सांगता चॅप्टर 25 वर्स 8, सर्वेस्पर बरो आनी नितीवंत, सर्वेस्पर आमच्या देवा तें जावं अन्याय ना, भेदभाव ना, लोंस घेवप ना. हें आमकां पवित्र पुस्तकान चॅप्टर 2 इतिहासांत 19 अध्याय 7व्या वळींत आमकां आयकूंक मेळटा. आनी अशें म्हणटा, परक्यांक कश्ट नाकात, दगदी नाकात, असली मन बुजवणेची उतरां ती सांगतात. आनी तशेंच अशें सांगता, विधवांक कश्ट नाकात, ती बोब मारी जाल्यार हांव तांचे बोब आयकतलो आनी म्हजे क्रोध पडटलो. पितच्या भयणी भावांनो, आयचें पयलें वाचप आमकां सविस्तर रितीन आमकां कसले इश्ट जाय हाचे विशयांत आमकां थोडे मार्गदर्शनाची उतरां ते उलयता. तूं इश्ट जोडूंक सोदताय जाल्यार पयलें ताची परिक्षा कर आनी ताचेर विश्वास दवरूंक धरवट नाका. डोंट बी इन अ वे टू हरी ऑफ द थिंग्स. एक विश्वासी इश्ट एक घट आसरो जाता तो ताका मेळटा, ताका एक दिर्वेंस म्हणयत. विश्वासी इश्ट सारको मोलादीक वस्त ना. एक विश्वासी इश्ट जिविताचें वखद आनी म्हणटा सर्वेस्पराची भिरांत आसल्ल्यांक मात्र तो इश्ट मेळटा. त्या देखून आमचें जिवीत चड आनी चड देवाच्या उतरान भरलेलें जावंक जाय अशें आसता. किर्तनकार आमकां सांगता, सर्वेस्पराच्या भिरांतेन तुमी चलात. तर प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयच्या शुभ वर्तमानांतलीं उतरां पळयात. एकच विशय 2 दिश्टेनी आमी पळोवंक येत. जेजू विशयांत नातानायक आसलेले अभिप्राय आनी जेजूक नातानायलाक ते आसलेली अभिप्राय वेगवेगळी. नातानायलान कितें म्हळें, नजरेंतांत कितें बरें येत. म्हूण नातानायलान निराशेचें ऋणात्मक चिंताप व्यक्त केलें. तर पळया, एक खरो इस्रायलकार हाचे थंय कसलेंच कापट ना. जेजून नातानायलाक उत्तेजनाची उतरां व्यक्त केलें. तर प्रितीच्या भयणी भावांनो, जेजूचेर आमी नदर मारूंक जाय. आमी सगळीं सकाळीं उठून ह्या जेजू बाळकाक मान करूंक भक्तीपणी आमी हांगासर आयिल्ले आसा. आमकां समाजांत जायतें बरें आसा, जायतें वायट आसा. हाची विसवण करूंक आमी
देवाची कृपा आमी मागची गरज. पळयात जेजूचें जिवीत तो निती खातीर झुजलो मात्र न्ही, देवाच्या मोगाची आनी नितीची निशाणी जावन कुर्सात ताणें आपलो प्राण त्याग केलो. एका क्रिस्ती भावार्थाचें आपूण हें जावन आसा, आपणा खातीर न्हय हेरां खातीर जियोंक जाय. आमी हेरां खातीर जियेतांव गाय. आमकां दुसऱ्यांचो हुस्को आसा काय. आमी एकाच फ्लॅटान थंयसर रावता जाल्यार दुसरी कोण आसा म्हूण आमकां कळीत ना. आमी तांच्या आदाराक पावतांव गाय. पुरीच्या भयणी भावानो, ह्या नव्या वेळार आज जें कितें आमी शिकल्या समाजांतलें बरें तें पळोवन आमी आमच्या जिवितान घालया. आमच्या पिळग्यांक आमच्या भुरग्यांक आमी शिकोवया. कित्याक आतांचें जनरेशन पळयात, आदीं कितें जातालें तें आतां जायना. कित्याक आयचीं भुरगीं चड आनी चड मोबायलाचेर वळख जाल्ली आसा. सगळो वेळ मोबायलाचेर आपणाचें जिवीत तें सरतात. कित्याक पळयात तांचे जायते वायट भुरग्यांच्या मोतीन गेल्ले आसा, तरणाट्याच्या मोतीन गेल्ले आसा. समाज एडिक्टेड टू द व्हिडिओ गेम्स. जायत्यांनी ह्या व्हिडिओ गेमा उद्देशी आपणाचो जीव ओगडायलेलो आसा. आवय बापायनो, जागृत रावात. भुरगीं कितें करतात तुमी पळयात, की नाजाल्यार मागीर सुरसूर नाकात. प्रितीच्या भयणी भावानो, आज जेजूचेर आमी दीस लावया. जेजू कितें सांगता तें पळोवया आनी जेजू धरली ती वाट आमी धरया आनी समाज वयर हाडूंक एकामेका हात दिवन आमी वावर करया. आमेन. Mulatitime bagarupe na sumya mujilagi जीवन मुझे देने तुझे अर्पिता गीत न्या सुनता सुल्लास मुझे यीशु Undia sube betu dita Kristani ba mujhe kulisu Waina sube betu dita Mula titirbe bangarupe Na sumya mujhe lagi जीवन मुझे देने तुझे अर्पिता गीत न्या. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर्पद्या देव बापा मानतात असलें सामन मागात. हे तुमच्या तंत्र बलिदान आपल्या मनाकडे आमचे नित्य पुरुषाच्या दावाक सर्वस्पर मानून घे. सर्गींच्या कनवळ्या बापा, तुझ्या परबायच्या पुता परगट केलाय त्या दिसा आमी तुका ओपोवन दिता ती देणी मानून घे. मनशाची दया करून सगळ्या संवसाराची पातकां धुवन काडूंक ताणें आपल्या स्नानाच्या वेळार खोशी दाखयली आनी उपरांत कुसार आपल्या रक्ताच्या स्नानान ती खोशी पाळली. आतां ही तुज्या भुरग्यांची भेटवणी बदलून ताचो कुर्साचो यज्ञ जावन दी आनी तातूंत आमची पातकां धुवन वचून दी. आमच्या सरोंदरा जेजूचे नावे. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतूय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा देन वासुया. वैश्यामी करूंक फाबू. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्विधर आनी ससनाच्या देवा, सरकळे आनी सर्वतय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जोर्दान नदीन विचित कुणांनी
पवित्र स्नानाचे तुझे नवें देणे तुवें परगट केले. मनीस जाल्लो तुजो शब्द आमच्या मदें खरोच आसा म्हूण आमी सत मानूंक सर्गार्थान तुजो थाळो आयकूंक दिलोय. पारव्याच्या रुपान तुजो आत्मो देवलो आनी जेजू तुजो सेवक म्हूण ताणें दाखयले. आनी दुर्बळ्यांक सर्वणाची बरी खबर दिवंक आनंदाच्या तेलान वाकून ताणें ताका अभिषेक केलो. देखून आतां सर्गींच्या देवदूतांचें गायन संतोशान आमी प्रतिमेर गायता आनी निरंतर तुजी स्तुती गायता. Puvit, 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 del paraso servis tu, sekali sumsa berlatuja, wibawa, segi tukaje. Segi tukaje servis pura cinawi yita taka jeje. Segi tukaje segi tukaje. बाबा खरंच तुम पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दिनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समय जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कस मरून सुसून विचारी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या सुसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी अंतलें पियात. हे म्हज्या रक्ताची खाल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें रगत. पातकांच्या बॉक्सांनी मेळच्याक तुमच्या पासत आनी समेत मनशा पासत ते वारवतलें. हे म्हज्या उगडासा करा. बावार्थ सगुट परगटुया. Jisu melo, Jisu jiwan sala, Jisu logian itulo. Jisu melo, Jisu jiwan sala, Jisu logian itulo. बापा जेजूच्या मरणास आनी पुनर्जीवनपणास आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवितास उंडो आनी सर्वांची काल सुखास समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी जे सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेचे कुडगत सेवतले आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आमच्या प्रितमेचेर विस्तारलेल्या तुझ्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी आमच्या बागेवन बापा, आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गां बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्ल्यान त्या आमच्या भाव भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागेदान मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरे देवाच्या माया सांगाती भाग्यवन धर्मदूत आनी सरकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी.
तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवे. त्या जेजू वरवे, त्या जेजू संगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदर आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. प्रतीच्या भयणी भावांनो, जे कितें समाज आमकां दिता आनी हांवें समाजा खातीर कितें करूंक जाय हाचेर आमी नियाळ केला. आमी समाजाच्या बरेपणा खातीर वावर करया, आसतना निचेव करया आनी हो वावर करूंक देवाच्या आदाराची गरज, देवाच्या कृपेची गरज. तर ह्या मागण्या उदेशी देवाची कृपा आमी जोडून घेवया. सगळे आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या चे नांव पवित्र जावं, चेरा समकाय तुजे कशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो राजा समकदी आनी आमी आमचे इश्टलेल्या बक्षिता तशें आमची पात्रां मगोस आनी आमकां ताळणे पडूं दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या बाग आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशनात रेखतलांक आमकां तुज्या उदक आकुलतीन सर पातकांतले सुटय आनी सर आकांतांतले वाटय. समय जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोमदुतां म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूज्य पवित्र सभेच्या बाबतीचे दीस घाल आनी तुजे बरमन तुका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेत आनी रास वसलयताय ससनाच्या ससनाक. समेची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. जेची शांती आमी हेरांक वांटता आसतना आस्त्या तोंडान आमी दिवया, कित्याक जे कोण आस्त्या तोंडान दिता देव ताका विसणार कृपा मेळटा. त्या देखून आज आमी ही शांती दिता आसतना ह्या समाजांत बरेंपण करूंक आमी वावर करया. तर आमी एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाची शिडये संसाराचे पाप करतले आमची कर. देवाची शिडये संसाराचे पाप करतले आमची कर. देवाची शिडये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. भयणी भावांनो, समाजाचे चिंतन समाजा खातीर वावर केल्लो आनी समाजाच्या बरेपणा खातीर मनशाच्या बरेपणा खातीर आपणाचो जीव दिल्लो जेजू आमच्या संगत आसा. आमच्या काळजांक घेवन तो आशेता. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयल्या आमी सगळीं आयज सुभागी. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन
केदिकन्स हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. देवासुत मुनी जालो आमची मोठेची येलो. देवासुत मुनी जालो आमची मोठेची येलो. पातकी सोडून संपूर्ण मुनिसावून जन्वाईन प्राये वाढलो. पातकी सोडून संपूर्ण मुनिसावून जन्वाईन प्राये वाढलो. बापाका जाऊन कुसव्या जिंदगीवून सोडवूनदार आमचो जालो. बापाका जाऊन कुसव्या जिंदगीवून सोडवूनदार आमचो जालो. मनशांची जानवाय दिसता व्हडवी काय. देवाची जानवाय सोबची सोसणी काय. देवाची सवय मोगाची पिसाय. कुसाची सावळी ताची सोसणी काय. देवास मुनी जालो आमची मोठेची येलो. देवाची मुनी जालो आमची मोठेची येलो. अर्कांची सोदिल्या तुकास म्हाका. कृपा दी म्हाकास दिवच्याक तुका. कळोळ्यांतल्यान वाळच्या रक्तान आनी उदकान धुवन विशीर दी म्हाका तुज्या गोपाळ. देवास मुनी जालो आमची मोठेची येलो. पातकी सोडून संपूर्ण मुनिसावून जाणवाईन प्रायेन वाढलो. बापाका जाऊन
कुसव्यासन घेऊन सोडवोंदार आमचो जालो. प्रार्थुया. कोणवळ्या बापा, तुझ्या भुरग्यांच्या जेवणांत वांटो घेतल्या उपरांत कालतेपणे तुजे लागीं आमी मागता. आमी तुजी खरी भुरगीं देखून तुज्या भुरग्यांक सोबतात असले आमचे जिवीत जावं दी. हें देणे आमकां फावो कर, तुज्या प्रतिबंध पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. सर्वपिता देवाचे बेसांव बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. वसनिया जेच्या मोगान आनी शांती तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार दय करून बसा. बोन आनी बिडिनो तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबायची सकाळ मागता. गुड मॉर्निंग. आज आमी जेजूच्या पवित्र स्नानाची परब समरमता आनी ह्या परबे मुखांतर क्रिस्मसाचो काळ सोंपता. पाल्येतावन लितुर्जीक वर्साचो सादो काळ सुरू जाता. ऑर्डिनरी टायम इन द लिटर्जिकल इयर. आज आमी नोवेनाचो चवथो दीस समरमती आसा. समाजांतले बोरेंगे न्याय नितीन वाडोवन ये म्हणून विशय घेवन आमची समाज आमचो बोवाळ कशें आमकां जेजूतें वाडच्याक आदार जाय जे जाते आसा ह्या विशीं आमी नियाळ करते आसा. आनी ह्या दिसा हे मिसाचें बलिदान भेटोवन आमकां संदेश दिल्ले आसात. मनदीक बाब प्रवीण पिंटो वामंजूर गांवांत ते आमचेच कर्मेलीत याजक प्रस्तुत कोटेश्वरांत आसच्या कार्मेल आश्रम हांगासर कोवेंताचे वडील जावन संगतच सेंट अँटनी फिर्गज कोटेश्वर हांगासर ते विगार जावन तांची सेवा दिते आसात. आयची संगी आमची संगी आसून हे मिसाचें बलिदान भेटोवन आमचे खातीर मागिल्ल्या तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. तांचे संगता आसात मनदीक बाप रंजन डेसा आमचेच कर्मेलीत याजक प्रस्तुत कॅनडान ते मिसांव वावर दिते आसात. आनी आमचे संगी आसात सैरी याजक फादर हेनरी मोरस अजमेर दिएसीसचे, तांकांय आमी दिनवास पटयता. ह्या तिगी याजकांक ताळयो पेटून आमचे सुभाशय आमी पाठोवचे. आयचो दीस सर्व धर्मिकां पासत भेटयलेलो जावन आसा. सर धर्मिकां पासत तुमचेय मागणें आसूं. पाल्येचो दीस नोवेनाचो 5वो दीस दैवीक मनशां संगी राव कुरपेक लागीं धर्मीक बोवाळ कशें आमकां जेजूतें वाडोवंक आदार जाता म्हणून फाल्यांच्या दिसा आमी नियाळतेले. भोवन आनी भयणीनो, खुमगार आमी मौनपणान सेवता आनी हाचे फाटल्यान एक उद्देश आसा. कितें म्हळ्यार आमी केवल गितां गावच्यात, उबे रावच्यात, दिमी घालच्यान मात्र आमची भक्त उसारची न्ही, बगार आमी मौनपणांनी मागोवंक शिकोवंक जाय. मौनपणांनी मागोवंक शिकोवंक जाय. आनी ह्या नोवेनाच्या दिसांनी आमकां मौन सांबाळूंक दुसरो वेळ ना. कित्याक हर एका 1.5 घंट्याक एक पोटी हांगासर मीस आसा आनी तुमकांय तुमच्या कामा निमती फाटीं वचोंक आसा. त्या देखून आमी चिंतलें कुमगाराचो वेळ आमी मौनपणी सांबाळया म्हूण. त्या देखून हाचो भरपूर फायदो तुमी जोडिजे. दय करून तेणे हेणे पळोवन, ताका पळोवन, हाका पळोवन तुमी वेळ करचो न्हय. बगार भक्तीपणान येवन, भक्तीपणान कुमगार सेवन, दोळे धांपून वैयक्तीक रितीन मागणी करा. जे कितें नियाळ वेळार तुमी आयकतात, जे कितें वाचपा वेळार तुमी आयकतात, तें तुमच्या जिवितांत कशें पाळयेत. आयचे दिसा आनी मुखल्या दिसा म्हूण तुमी व्हरून पळया आनी जे कितें तुमी निचेव करतात तो नियाळ पाळूंक ताचेर देवाची बेसांव मागा. त्या देखून हो विशय तुमी गंभीर घेवचो. आमच्या ह्या नोवेनाच्या दिसांनी आनी फेस्ताच्या संदर्भी जायतीं जाणां स्वयंसेवक जावन काम करते आसात. जर सक्कड वेवस्थीत रितीन चलता जाल्यार तांची निस्वार्थी सेवा आसा. 15 दीस कामाक रजा घालून हांगासर तीं सेवा दिते आसात आनी सक्कडी दाटे मोठे तरणाटे न्ही, उतर प्रायेची. त्या देखून आमी तांची सेवा मानता
आनी तुमी जाल्यार हेणे तेणे वेतना जर ती कितें सलाह सूचना दितात जाल्यार ती तुमी मांडची. आनी मुखल्या दिसांनी प्रत्येक जावन ब्रेस्तारा पिडेस्तांचो दीस आनी फेस्ताच्या 2 दिसां आमकां जेवण वाडूंक आसा. आमकां जायत्या वॉलंटियरांची गरज आसा. त्या देखून ही इल्ली सेवा तुमी दिवंक मुखार सरचे. तुमची नांवां भायर कावंटरार तुमी दिवची. कुमसारां आमी स्टॉलच्या फाटल्यान आसा केल्यांत ग्रट्ट्या लागीं बेसांव आसा केलां. सांगातच एडोरेशन चॅपलाच्या लागसर थंयसर स्त्रियांक फिडींग रूम आसा केलां. पूण आज ओडोल सिरंदरेचो पावस आयलो देखून सगळ्यांनी उदक पळोवंक आसा. नातर ह्या सुवातेनी तुमी तुमच्यो गरजो तीर्सूं येता. भोवनो भयणीनो, तुमी जायतीं जाणां हांगासर तुमच्या तांकी प्रमाणे वोजी हाडून दितात. तुमकां देव बरें करूं म्हणटा मुखल्या इमाजी सरशी तुमी ती दवरतात. आनी हांगासर हर एका 2 परां वेळार 10:30च्या मिसा उपरांत आनी 1 वरांच्या मिसा उपरांत दिसाक सुमार 3 ते 4 हजार लोकांक आमी जेवण वाडते आसा. बारीकसापूर बायची गजाल. ह्या सांगाता आमी कितें करते आसा म्हळ्यार ब्रदर जोझफ क्रास्ता तुमकां कळीत आसा स्नेहालयचो हर एका दिसा वेनलॉक आस्पत्रेंत जे कोण पिडेस्तांची सेवा करते आसात तांकां जेवण दिता. आनी आमी सांगलें की ह्या नोवेनाच्या आनी फेस्ताच्या दिसांनी आमी जेवण दितले म्हूण. त्या देखून हर एका दिसा सुमार 500 जेवणां वेनलॉक आस्पत्रेंत पिडेस्तांची सेवा करतल्यांक आमी वांटते आसा. आनी हें साध्य जालें जाल्यार तुमच्या बऱ्या मना वरवीं. त्या देखून आमी तुमकां दिन वचता. पूण ह्या वजा सांगता मुखार भोवनो न्ही भयणीनो, हेर जायतो खर्च आसा. केवल तांदूळ हाडल्यारच पावना न्ही गे. ताका जिरें मिरी आलें कोणपीर सासो मिरसांग आनी हेर गरजेची संगत आसा ती आमी तुमचे लागीं हाडूंक सांगूं ना. कित्याक म्हळ्यार एक ब्रँडाचें एक हाडलें जाल्यार मागीर नुस्तें ताची रूच वेता. ते सकट संगती आमीन सट्टां. त्या सांगता चेअरां आसात, लायट्स आसात, माटो आसा, फुलां आसात आनी इतर जायतो खर्च ह्या फेस्ता बाबतींत आसा. तुमचें उदार मोन आमचें थंय दाखयचें म्हणून आमी तुमचे लागीं विनंती करता. ब्रेस्तारचो दीस सर्व पिडेस्तां खातीर समर्पिल्लो जावन आसा आनी त्या दीस आमी हांगासर रक्तदान शिबीर मांडून हाडलां. हर एक वर्सा आमी ही बरी करणी करते आसा आनी आमचो फाटलो अनुभव सांगता की जायत्या जाणांक रगत दिवंक थंयसर येतात आनी तांणी सुमार 1 घंटो 1.5 घंटो बरो राखचें पडटा. कित्याक तांचे लागीं 800 युनिटां उणी जावन आसात आनी उपरांत राखले पोटी थोडे फाटी पाटी वचचें पडटा. त्या देखून आमी ह्या वर्सा कितें केलां म्हळ्यार 2 दीस रक्तदान शिबीर मांडून हाडलां. तुमी थंयसर येवन राखचें म्हणना. बदलाक ब्रेस्तारा आनी शुक्रारा सकाळीं 8:30 तावन 2 पराच्या 1 वरा पर्यंत रक्तदान शिबीर आसा. तुमी हातूंत भाग घेवन तुमच्या वेळाक तुमच्या पयशे दान दिवचे सांगता. ही एक बरी करणी पिडेस्तां थंय दाखोवच्यांक गरजेवंत असो जीव उरोवचें थंय दाखोवन उरोवचें थंय तुमचें उदार मन दाखयचें म्हणून आमी तुमचे लागीं विनंती करता. देव बरें करूं. आतां नोवेना खातीर दिंबी घालया. प्रागच्या बाळक जेजूचें नोवेन मनशांच्या भुरग्यां सांगाता रावचो म्हजो संतोष म्हणटा सुमी. जेजू मनशांचो इसांवची येयलो 6 तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडाक गुणकन दैवीक वयस म्हणलें नांव ताका फावस जालें. नाणाऱ्यांक शिकयलो जेजू मिस्री म्हूण वाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत हांव मनशांक तांच्या सरगजांनी तो पावता. प्रागचो जेजू बाळक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितले चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. मोगाशानो थोडो वेळ मौन रावन आमची प्रार्थना बाळका जेजू मुखार आमी दवरया. तशेंच आमी मागीर सर धार्मिकां आसत विविध रितीच्या क्षेत्रांनी ती वावर दिवन आसात. जेजून सुरू केल्लें काम पवित्र सभेचो वावर त्या वावरांत ती तांकांच ती वांटो घेवन आसात. तांचे पासत आमी मागया. तांच्या कुडीक
बळगटाय मोतीक शांत समाधान जेजू हाडणे दी त्या वावरा मुखांतर तांची धार्मीक जिणी बऱ्या रितीन तांणी जियोंक तांकां जाय तशी कृपा आनी मजत आमी मागया. सांगता म्हणया ए भाग्यवंच बळका तुझ सर पदव्याच्या पितान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बसाव दिवंक उखललो आसता. तुका पत्तिणुलो मारतिल्या सक्तांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी भर. आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे खुशीचें जेजू. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्यांक आनी देव सुपूत मनीस जालो आनी देव सुपूत मनीस जालो आनी देव सुपूत मनीस जालो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्यांक जेजू बळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्यांक जेजू बळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्यांक जेजू बळका आमचेर बेसांव घाल आयक आमचें मागणें. जेजू बळकाक मागणें. ए अजपांच्या जेजू बळका आमचे बेजार काळजाचेर एका कोळतीची दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडून आमी मागता. तुजे इतले भिरमतीन भरलेले मोवाळ काळीस आमची मागणी स्विकारसून दी आनी इतले अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवन दी. काडमचे वेले स कश्ट आनी निरासपण तुजी कुमोक आनी बुसावण आमकां धाड. बापा आनी पवित्रत्म्या सांगता आमी तुका वरणुच्याक सदां सर्वता. आमेन. जेजू बळकान आमचेर तशें आमच्या कुटुंबांक फोव केल्या सर आशिर्वादांचो आमी उगडास काडून ताका आमी अर्घां दिवया. ए भोव उदार बाळूक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडटा. तुवें आमकां दया केल्या देड उपकारा खातीर आमच्या अर्घां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्यो काकुळती आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसा आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातळी तुजेर आमी दवरता. तुज्या अजपांच्या म्हजी मारिफाक तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. जेजू बाळकाच्या आशिर्वादाक तकले आमी बागोवया. सुमी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे रावूं आनी तुमचे संरक्षण करूं, तुमचे भितर तर राव आनी तुमकां सांबाळूं, तुमच्या मुखल्यान तर राव आनी तुमकां वाट व्हरूं, तुमच्या फाटल्यान तर राव आनी तुमकां राखूं, तुमच्या वयर तर राव आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं, जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सगळ्यांची येत आनी रास करता ससनाच्या ससना. आमेन. प्रकाशच्या जेजू बाळकाक मान करता, लागीं आनी पयसांव संगी सगळ्या महिमा आमी तुजी वर्णिता. तुजी बरीची येवकां मागता. जेजू बाळकाक करा विज्ञान वारांतले तूं सांबाळ. माया मोखाची दी कुर्पेचे बेसांव, दी आमकां कुर्पेचे बेसांव. मुखार पुत्रा सोवे आमकां बरी आशिर्वाद दी आमकां. बाळूक जेजूच्या भक्तिकानो तुमकां सुमेस्तांक प्रणाम. बाळूक जेजूची वार्षिक परब ह्याच जानेवारीच्या 14 आनी 15 वेर आमी समरमता. फेस्ताचो संदेश असो आसा, जेजू मानवल्लो जालो
जाणवायेन आनी प्रायेन वाडलो. ह्या फेस्ताची सुरवात जानेवारीच्या 4 तारखेर वोजांच्या पुरशांवा सांगाता सुरू जाता. हो वोजांचो पुरशांव ब्रेस्तार दीस संजेच्या 4:30 वरार बागेवंत खुर्साची फिरगस कोर्डेल हांगा तावन सुरू जाता. पुरशांव पुनशेताक पावतच बावटो उबारन ह्या फेस्ताक अधिकृत चालन आमी दितेल्या. त्या उपरांत 9 दिसांची नोवेना हांगसर चलतात. नोवेनाच्या दिसांनी 9 मिसां आसात. सकाळींच्या 6 वरार, 7:30 वरार, 9 वरार, 10:30 वरार आनी 1 वरार ही सक्कड 5 मिसां कोंकणी भाशेंत आसतली. 10:30च्या मिसा उपरांत पवित्र एवकरिस्ताचें आराधन आसतलें. ह्या वेळार आमी तुमच्या सुमेस्ताच्या इराद्या पासत विशेष रितीन मागतले. 10:30 आनी 1 वराचें मीस जाल्ले उपरांत सक्कड भक्तिकांक जेवणाची वेवस्था केल्या. संजेर 4 वरार मलयाळम, 5 वरार इंग्लीश आनी 6 वरार कोंकणी भाशेंत, 7:30 वरार कन्नड भाशेंत मिसाचें बलिदान आसा. संजेचें 6 वरांचें मीस उक्त्या मैदानार आसतलें. फेस्ताचो पयलो दीस जानेवारीची 14 तारीख आयतार. त्या दिसा मिसाचीं बलिदानां अशीं आसात. सकाळींच्या 6 वरार कोंकणी भाशेन, 7:30 वरार इंग्लीश भाशेन, 9 वरार कोंकणी भाशेन, 10:30 वरार कोंकणी भाशेन आनी 2 1 वरार कन्नड भाशेंत मिसाचें बलिदान आसतलें. 10:30 वरांचें मिसाचें बलिदान सक्कड पिडेस्त भावा भयणी पासत भेटोवचें जावन आसा. त्या दिसाचें संभ्रमीक फेस्ताचें मीस संजेर 6 वरार कोंकणी भाशेन आसतलें. अदीक मनदीक ऑस्वर्ल्ड जोसेफ लुईस, निवृत्त गवळी बापू, जयपूर दिएसीस हे मिसाचें बलिदान भेटयतले. फेस्ताचो दुसऱ्या दिसाचो दाबाजो जानेवारीच्या 15 तारखेर सोमारा दीस आमी संभ्रमतले. तो दीस रजेचो आनी मिसां अशीं आसात. सकाळींच्या 6 वरार, 7:30 वरार, 9 वरार कोंकणी भाशेंत मिसाचीं बलिदानां आसात. ह्या दिसाचें संभ्रमीक मिसाचें बलिदान सकाळींच्या 10:30 वरार कोंकणी भाशेंत अदीक मनदीक दोतोर फ्रांसीस सेरावो, शिवमोग्गा दिएसीसचे गवळी बाप भेटयतले. हे मीस सक्कड भुरग्यां पासत विशेष रितीन भेटोवचें जावन आसा. उपरांत 1 वरार मलयाळम भाशेंत मिसाचें बलिदान आसतलें. ह्या फेस्ताच्या दोनूय दिसा 2 परांच्या वेळार भक्तिकांक जेवणाची वेवस्था आसा. ह्या 12 दिसांचो दाबाजो संजेच्या 6 वरांच्या मिसा सांगाता आखेर जाता. मीस जातच एवकरिस्तीक पुरशांव आसतलो आनी उपरांत आमी बावटो देवोवन बाळका जेजून आमचेर वतल्या सर्व आशिर्वादां खातीर दिनवसतल्या आनी ह्या वर्साचो दाबाजो चलोवंक आमकां फावो केल्ल्या खातीर ताका आमी अर्गां दितल्या. ह्या परबेस सांगाता जानेवारीच्या 11 तारखेर आनी 12 तारखेर सकाळींच्या 8:30 तावन 2 पराच्या 1 वरा पर्यंत रक्तदान शिबीर आसतलें. रगत दान दिवन हेरांचो जीव वाचोवचें एक वर्तें काम करूंक हांगसर अवकाश आसा. नोवेनाच्या दिसांनी तुमकां हांगसर येवन बाळूक जेजूची आशिर्वादां जोडूंक आमी आपोवणें दिता. सुटावें कुमसार जावंक तुमकां हांगसर अवकाश आसा. तुमी येयात, हेरांकी आपोवनडा. बाळूक जेजूची वर्तें बेसांवां आमी सक्कड जोडया आनी आमचें जिवीत नंदन करया. देव बरें करूं.
मोगाचे न्हू बाळू जेजूच्या फेस्ताचो विशय सांगो आयतो जाला. अंक्याचो विशय जेजू मानवलो जालो, जाणवयेन आनी प्रायेन वाडलो. नामान बाळू जेजू पत्र 15 वर्सां बरोवन 16व्या वर्साक पयण सुरू करता. वाचपी आनी वर्गणीदार जावन तुमचो पाठिंबो आमकां लाभला. तुमकां दिनवास. कार्मेल गुड्याक येता आसतना पत्राची वर्गणी नवीकृत करूंक उडास दवरा. हर एक कुटुंबाक एक बाळूक जेजू पावनी मेळ्ळी आमची आशा. तुमकां समेस्तांक नव्या वर्साचे शुभाशय. नव्या वर्साची कार्मेल प्रेरण बायबल डायरी आता मोकळीक जाल्या. हर दिसाची वाचपां, कीर्तना, वांजेल, प्रेरणदायक आनी सकाळीक नियाळ, सांताची जिणी आनी त्या दिसाचो महत्व मात्र न्ही 20 पानां चालती मागणी आनी हर नोवेना हातून आटापता. सदांच्या सुवात्यांनी ही प्रती मेळटा. आजच तुजी प्रती घे आनी नव्या वर्साक देवाच्या उतराचो वेळ मेट काड.